सगळीं हात न्हू बरी आमी हात बरी. सो फ्रेंड्स आतां आमी ड्रेसअप जाल्या आनी भायर सुद्दां वचपाक मारगांव थोडेशें काम आहा मारगांव. सो मारगांव वचोंक मेळटा. ओके फ्रेंड्स आतां आमी भायर सरली आनी आतां आमी वयतात पेंजीम. सो पर्वरी खूब ट्रॅफिक जाता थिंगासर तो ब्रिज बांदता न्हू. सो तेका लागून आमी पर्वरच्यान येयल्या चौगम रोडासान. तरी लायक कार्स बायक्स वयता बट ते सायडीन लायक व्हेरी डिफिकल्ट ट्रॅफिकान रावपाक पडटा खूब वोत. सो फ्रेंड्स आतां हांव येयला पर्वरीम 8 पाकान. एज हांवें तुमकां इंट्रोन सांगलेलें कितें हांव वयता मारगांव. बट येस हांव वयतलें आतां मारगांव बट म्हज्या घोवाक कोणाक क्लायंट्साक मेळपाचें आसलें एट पर्वरीम. सो हिंगासर 8 पाक आशिल्लें न्हू. सो हांव येयलें भितर 8 पाकान. सो फ्रेंड्स हे आमचे पर्वरीम 8 पाक हा पळय ते भुरग्यांचे पाक खेळपाक मेळटा हिंगासर. काय बरें हा न्हू. तुमकांय दाखयलें हांवें लायक कितें कितें आहा पळय तें भुरग्यांचेच आहा भुरग्यांचोच हाडपाक तो. सो फ्रेंड्स आतां आमी वयतात मारगांव. सो फ्रेंड्स आमचें मारगांव काम जालें आनी मारगांवसान भायल्या भायर आमी आतां येयल्यात पोंडा. आमकां हिंगासर पोंडा पावस मेळलो पळय. आमच्या नॉर्थाक पावसूच ना आनी हांगा पळय कितलो पावस दिसता तुमकां. So friends, आयच्या व्लॉगाचा एंडिंग घेता. If you like my video, please do like, share and subscribe to my YouTube channel. Until then, see you in the next vlog. Bye.